आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें मेन कारण म्हणल्यार हांगा एक म्हजे बद्दल वायट इन्फॉर्मेशन मिडिया कोणे तरी दिल्लें आसा. ते तो म्हणटा की एक्यूज सरदेसाय ऑफ नॉट टेकिंग द अदर मेंबर्स इन टू कॉन्फिडन्स अँड फॉर ऑल्सो इलिगली कीपिंग them in the dark about the court related matter. Dias also alleged that the outgoing sarpanch has issued a occupancy certificate for a certain project. म्हणटा तो हो इनासियो डायस म्हणटा तो पंच तो म्हणजे एलिगेशन करता आनी तो म्हाका एक्यूज म्हणटा. हांवें जी पंचायत चलयली आसा ती बरे रितीन 9 म्हयने चलयली आसा आनी जी ऑक्युपन्सी कोणाक तरी इश्यू केले तो म्हणटा पळय आमची कायद्याच्या भायर कोणाकूच ऑक्युपन्सी इश्यू केल्ली ना. एक ऑक्युपन्सी मॅटर आमचे व्हिडिओ भितर आशिल्ले इस्ता प्रोजेक्ट म्हणटा तो ती म्हज्याच वाड्याची प्रोजेक्ट तो जागे एक बंगलो त्या बंगल्याक हांवें ऑक्युपन्सी आमी स्टॉप केल्ली कित्याक काय तो एक रोड प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी त्या रोड प्रॉब्लेमा खातीर नेबराची कंप्लेन आशिल्ली. त्या कंप्लेनी खातीर ती ऑक्युपन्सी आमी स्टॉप केल्ली. आमी रेजोल्युशन घेतिल्लें की आमी ती ऑक्युपन्सी स्टॉप करची म्हणून आनी मागीर ते रोड प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे दिवचे म्हणून. ताजे नंतर ती बिल्डर आसा तो अपिला गेलो बीडीओ आनी बीडीओच्यान पयलींच्या मे म्हयन्यात जजमेंट आयलो की ती ऑक्युपन्सी दिवची म्हणून. आनी एज पर जजमेंट आणि एज पर द मेमोरंडम बाय बीडीओ ती सेक्रेटरी ऑक्युपन्सी दिल्ली आसा. म्हजे कडेन ताची कॉपी आसा. ऑक्युपन्सी इश्यूड बाय सेक्रेटरी नॉट द एक्स सरपंच अविनाश सरदेसाय आनी एज पर ऑर्डर ताणें ती दिल्ली आसा. ताजे नंतर तो म्हणटा की आमकां अंधारान दवरलें म्हणून ह्या कोर्ट ऑर्डराचे लागून हांवें 15 तारखेक मिटींग आपयली. काही लोकांक 15 तारखेक येवपाक मेळना म्हणजे 18 तारखेक मिटींग दवरली आनी त्या 18 तारखेच्या मिटींगेचो हो इनास डायस म्हणटा तोच रेजोल्युशन घेता की आमी हायर कोर्टान वचचें म्हणून. आनी ते 5 जाणांनी ताणें डिसिजन घेतलें की हायर कोर्टान वचचें म्हणून ते आमी एक्सेप्ट केल्लें आसा आनी ते आमी फुडें व्हरून आमच्या अधिकाऱ्या कडेन दिल्ले आसा. हे ऑक्युपन्सी भितर हांव कित्याकूच ना. आमची पंचायत जी म्हजी 9 म्हयन्याची पंचायत आसा हांवें ती करप्शन फ्री पंचायत आनी पिपल फ्रेंडली पंचायत चलयल्ली आसा. हे असले फालतू एलिगेशन हांव खपून घेवपाक अजिबात म्हजी तयारी ना. हाजे पयलीं पंचायतीन कितें जातालें तें आमकां खबर आसा. हाजे पयलीं ह्या पंचायतीन हे लोक काही लोकां कडल्यान खंय टॉवर बंद करप आनी तांचे कडल्यान पयशे उबारप, काही ऑक्युपन्सी लोकांले आडावन दवरप आनी मागीर प्रोग्राम हाडटा म्हूण डोनेशन दिवन पयशे मागप आनी नाजाल्यार खर्चाक पयशे दिवन मागप हें हांगा चलतालें. हें खंय तरी बंद जाल्लें आसा म्हूण हांकां चिमटो आयिल्लो आसा. आनी हें आतां सिद्ध जाता की ह्यो पयलीं डेप्युटी सरपंचाक उडयलें मागीर सरपंचाक उडयलो म्हणजे हांकां कितें तरी कांय करपाक मेळना म्हूण हें उडयलें म्हूण हें सिद्ध जाल्लें आसा. ह्या खातीर हांवें आज मुद्दम प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. हे फाटली आमची बॉडी आशिल्ली पंचायत बॉडी ताणें 5 वर्सांत बरी पंचायत चलयली. कांय डेव्हलपमेंट केलें. MRF सारकी शेड ताणें बांदली. MRF म्हळ्यार ती गार्बेजी खातीर तांचें काम काबार जातकीर फुडें आमचें काम आयलें तेन्ना ही एक कार्यावळ हांवें फुडें व्हेली. हांवें थंयच्यान ड्राय गार्बेज घर टू घर कलेक्ट करपाचें, सेग्रिगेशन, बेलिंग अशें करून 2 ट्रक आमी ऑलरेडी सिमेंट फॅक्टरीत धाडिल्ले आसा. हें काम हांवें केल्लें आसा. पूण हें काम करता आसतना खंय तरी कोणाक चिमटो आयलो काय कितें आनी हें राजकारण करून म्हाका उडोवपाचो प्रयत्न केलो काय हें हाजेर सिद्ध जाता. हें असलें आमी खपून घेवपाचें ना. हाजेर हांव योग्य ती कारवाई करतलो. डिफॉर्मेशन केस घालपाची काय ना ती म्हज्या कार्यकर्त्यांक विचारून हांव फुडें पावल घालतलो. बीजेपीक उडोवन बीजेपी ग्रुप जावपाकूच शकना. आपले घरचे मनशां उडयले तो आपलो घरचो आसपाकूच शकना. तो भायलोच आसतलो. बीजेपीचो जनरल सेक्रेटरी म्हजे बरोबर आसा, म्हजो आमदार म्हजे बरोबर आसा, म्हजो पक्ष म्हजे बरोबर आसा. आमदारांनी क्लॅरिफिकेशन दिलें ना म्हणजे आमदारान क्लॅरिफिकेशन दितलो टायम येता तो दितलो. अजून पंचायत काय परती करूं ना न्ही. पंचायत करता तो दितलो कितें क्लॅरिफिकेशन आसता तें. पण आमची पंचायत उडोवन परती बीजेपीची पंचायत जावपाकूच शकना. फाल्यां आतां सद्याक बीजेपी सत्तेर आसा, सरकार आमचें आसा म्हणून सगळे आपूण बीजेपीच म्हणटलो पूण तशें जायना न्ही तें. ही सगळी रिजन्स तुवें आतां सांगले ते इनासियो डायसान नो कॉन्फिडन्स मोशनाचेर घातल्या. हे ताणें हेराल्ड पेपराचे 11 तारखेक न्यूज हाडली. पूण नो कॉन्फिडन्स मोशनाचेर ना, नो कॉन्फिडन्स मोशनाचें कांय घालना. कितें रिजन दिल्लें ते खुर्चीचो दुरुपयोग आनी कांय ना. कसलो तो कांय ना. ना ना आनी कॉन्फिडन्सान घेना. हें ते सगळ्यांक रिजन सेम आसता न्ही. ताकाय सेम घाल्लें. ताका डेप्युटी उडयता आसतना म्हाकाय सेम घाल्लें. पळय राजकारणान आनी लोकशायेन कोणाक उडोवपाचो कोणाक देंवोवपाचो सगळ्यांक हक्क आसा. ताजे बद्दल म्हजें कांय ना. म्हाका ते सरपंच पदाची आशा ना. पूण खंय तरी हे फॉल्स एलिगेशन घालून आमी खपून घेवपाचें ना. तो इनास डायस अशें म्हाका वळखना आसात पूण असले फालतू गिरीक आमी केन्नाच सोडचे ना. ताजे कितें निर्णय घेवपाचो ते आमी घेतले.